जॉनान सार्दिनाचें नांव केन्नाच काडूना. इवन मिटींग कुडतरी ब्लॉक मिटींग जाली आफ्टर ते हे पेपराचे बी येयले. तुम्ही लोहिया मैदानाचें नाव काडलें मिटींग घेतलें तेन्ना कोणेच जॉनान जाल्यार ऑपोजिशन लिडरान सांगलें ऑपोजिशन लिडर काडो तांकां पयलीं कळटा. ऑपोजिशनल लिडर म्हाका दिसता तशें जाल्यार आमच्याकूच्या पयलीं ऑपोजिशनल लिडर कोण आहा तांकां कळटा. आमचो जो राणे आसा राणे बाब जेन्ना दिल्ली गेलो तेन्नाय तांकां क्लियर कट सांगलेलें आनी तेणें कोणाक डिस्क्लोज करूं ना की बाब आमचो जो सार्दीन जो आसता हो आसतलो म्हणून. हेच तेमी कितें सांगलें की 99% जे आसता सिटींग MP 99% तेजे जॉनाची जे उतरां आसा हीच 99% जी तिकेट जी आसता सिटींग MP आहा ताका मेळटा म्हणून. 1% जे आसा पार्टी हायकमांड डिसायड करता. तर लास्टाक जे आसा ऑटोमॅटीक लोकांचे जे हें आसलें चडशी जे हें आसलें की बाबा हांगा न्यू फेस दिवपाचो म्हणून. जे आसा हायकमांडा कडेन लोकांनी थोडे मेळून तांकां थंय सांगलें आनी म्हाका दिसता आफ्टर दॅट रियलायज जालें की बाबा न्यू फेस घालत जाल्यार सावथ गोवाचे कॅन्डिडेट आसा जिखून येतलो म्हणून. म्हाका एक गजाल सांग, फाल्यां तुमी एकाय आलेमावाक तिकेट दिवची ना काय तुमी बी अशें म्हणटात की आमी 2 आलेमावाक दिवची ना? ना 2 आलेमा आमचे कडेन तिकेट दिवपाक जागोच ना पयलीं सद्या तांकां. खंय म्हाका दिसना खंय तिकेट मेळटली तांकां. बेनावलीम जाल्यार आमचो ब्लॉक जालो, नावेलीम जालो आमचो ब्लॉक ना थंय आतां की दुसरो ब्लॉक आसा आमचे कडेन. आनी म्हाका दिसता आतां कुकडे जो ब्लॉक आसलो तोय आमी काडून घेतलो. थंय न्यू जाले आयज भुरगे जॉन बीन हे सगळे थंय जावन थंय आयज न्यू ब्लॉक जाल्ले कडेन आसा. तो खंयच्यान तिकेट मागतना खंय बसतले उरला ते तो म्हणटा तसो NCPचो ताका NCPची तिकेट थंय मेळटली तें हांव सांगूंक शकना ताका. तें NCPचें डिसिजन. फाल्यां आमचें समज एलायन्स जाता जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार ते कोणा तिकेट यू आर रुलिंग आउट एनी तिकेट टू आलेमावस. आमचे कडेन म्हाका दिसता एक तुजे कडेन ब्लॉक आसता, एक ब्लॉक आसता जेन्ना तुमी ब्लॉका प्रमाणे वतले, तुमी लिडर्सा प्रमाणे वचची ना. ना ना सी बाब आतां उर्फान सांगला ते बरोबर की आमी वयतले काय ना वयतले ती लग्जरी तेंचे कडेन कॅपॅसिटी ना. माझे जो तो डायरेक्ट सांगता आमी दिना म्हणून, तू सांगता आमी एकटाकच दितले तो कोणाक दिवची ना म्हणून. आमी युरी इज ऑलरेडी विथ अस एंड वी विल नॉट डिनाय हिम टिकेट. ही इज द कैंडिडेट हू लॉस्ट बाय व्हेरी नॅरो मार्जिन ऑफ 400 votes. वी कॅनॉट इग्नोर हिम and I have already had a talk with him. He's coming out very vigorously after the monsoons. Okay? My question is, first of all, if I'll tell you tomorrow, my suggestion to my party would be, don't go in alliance with the Congress. We'll go alone. Because we made the biggest blunder and the result will show you. Okay, I'll come to that topic. Yes. So, ही जी आलेमावाची गजाल आसा थंय काँग्रेस एटलीस्ट क्लियरली सांगता की आमी एक्शन घेतात, आमी तांकां तिकीट दिवची ना. तिनी कडेन आमी दिवची नात. आमचे कडेन ब्लॉक आसा, आमी त्या ब्लॉकांतल्यान लिडरशीप तयार करतले. बरोबर? त्या ब्लॉकांतल्यान लिडरशीप तयार करतले. I'll just 1 minute. I'll interfere here. Quickly. Yeah, I'll just interfere. Just now he is on record to say that John said that 99% he will get the ticket, 1% high command. What decision are you taking here that you will not give them the ticket? So you are saying that yes, 99% will go wrong every time? Yes. And they have always gone wrong. Sadhguru. All these blocks have never been taken into consideration. Okay. That's the historical fact. Sadhguru, तुका दिसता हे पॉसिबल आसा की एका आलेमावा तिकीट दिवप ना? ना बरोबर आहा. तांचो काँग्रेस जर तशी स्टँड घेता दॅट विल बी वेलकम्ड. कारण 2012च्या इलेक्शनान पळयला तांच्यांनी कितल्यो कोणाक कश्यो टिकेटी दिली आनी कितें कसो पराभव आयलो तो. त्यामुळे पार्टी जर स्वच्छ करतले आनी पार्टी फर्म आसा, काही डिसिजन बरे जर घेतले, पार्टी जर निश्ठावंताच्या बाजून आसा अशें दाखयता, लॉयलिस्टांच्या बाजून आसा, तर तांच्यांनी डिसिजन घेवपाकूच जाय. आनी तांच्यांनी जो रिझोल्युशन घेतला की एकदा पार्टी सोडून गेली परते घेवप ना, बरो डिसिजन तो लागू करपाचोच. दुसरी गोष्ट आमी अदर विशय उलयताले पळया की आमदारांनी काम करूं ना. अरे पार्टीक कोणी स्टॉप केल्ले जे आमदार काम करिना तांच्या मतदारसंघात वचून काम करपाक? नो बडी हॅड स्टॉप पार्टी. न्ही, पार्टी मेळावे घेवं शकता आशिल्ली, पार्टी कॅनवासिंग करूं शकता आशिल्ली. उमेदवारांनी तरी खंय भेटी दिल्या ज्या ठिकाणी आमदारांनी काम करूं ना थंय उमेदवारूय पावूं ना. सो आमी खंयच्या विशयाचेर उलयता? आनी ऑर्गनायझेशन फेल्ड. Ultimately, party organization failed, and that is the basic problem where even MLAs can take the party to ransom. My dear brother, 1 minute. Organization will fail. Yes, organization you can say is failed after the results. I am telling you, before the result there was no organization. Okay. ही गजाल पटना तुका की ज्या जाग्यार तुम्ही काम करपा आशिल्ले, ज्या जाग्यार आमदारान आंग काडलें, त्या जाग्यार तुम्ही वचून जाय तशें जाय तितलें कॅनवासिंग केलें ना. हितून 2 गजाली आसता. एक म्हणल्यार आमदार जेन्ना थंय आसता खंयची कॉन्स्टिट्युन्सीन, जशें आमकां मोविनान सांगलें की आपूण काम करपाना, तेन्ना आमी सारकें फूल स्विंग जे आसा दाबोलीचे आमचे पंच थंय आमी मेळपाक कॉमेस केलें. फाल्यां तेन्ना तो काँग्रेसचो आमदार म्हणून जेन्ना खंय आसता तेज्या विरुद्ध थंय वचप आनी तेज्या विरुद्ध काम करप. तो तुमच्या विरुद्ध काम करता आनी इलेक्शना विरुद्ध तुम्ही केलें नाल्यार केन्ना करताले? हांव म्हणटा तुमकां कोणाचें ओन्ली मोविनाचें तुमकां एग्जाम्पल दिता. बाकीच्या म्हाका दिसना खंयचेच आमदारान, बाकीचे आमचे जे बाकीचे आमदार आसा सगळ्यांनी काम केलां हें आमकां खबर आसा.
बाकीची कॉन्स्टिट्युन्सी तुम्ही पळयतले ह्या फाटी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन जी आसा ही हांगाय काँग्रेसीक लीड मेळटली, तालिगांव आसा हांगाय काँग्रेसीक लीड मेळटली. सो हांगा प्रश्नूच निर्माण जायना की आमदारान काम करूना म्हणून. म्हाका एकच गजाल विचारपाक जाय, ज्या लीडीन पंचायत इलेक्शन जिखलें बाबूश मोन्सेराताच्या पॅनलान, हय तितलीच लीड तुमकां लोकसभे मेळटली? ना ना अशें तितल्याच उमेदीन बाबूशान लोकसभे खातीर काम केलां? सी बाबूशान लोकसभेचे खातीर तितले उमेदीन काम करूं ना जायत जाल्या पासून म्हाका दिसता की लोकांची खबर आसा, सेक्युलर जे लोक आसा जे ह्या फाटी भायर सरल्या वोटींग सो बेसिकली तुम्ही सगळो भरोसो लोकांचेर दवरला, डेफिनेटली. कित्याक लास्टाक तुका ऑर्गनायझेशनाचेर न्ही. ऑर्गनायझेशन आमी एक करता बाबा, जितली जातलें उरिल्लें तें लोक पळयतले. ना लोक कित्याक पळयतले? सी कितें आसता दोन गजाली म्हणल्यार लास्टाक लिडर जे जाता हे स्वता लिडर तयार जाता, लोक हांकां लिडर करता. आणि आयज जे आसा ऑर्गनायझेशन आनी पार्टीक पळोवनूच लोक आहा ते एक सायडीन वोटिंगाक भायर सरता. लोकांक दिसलें की फाटलीं 2 वर्सां जी सरकारान कांय काम करूं ना म्हणून. आनी आमचो म्हाका दिसता की सावथाक जो आसा आयज दिसता तुमकां कळटलें जेन्ना 16 तारखेक आमचो रिजल्ट जातलो, तुमकां रिजल्ट कळटलो की कशें लोकांनी. यू आर स्टील क्लेमिंग विक्टरी इन साउथ? डेफिनेटली. ऑल्दो यू आर डाउटफुल अबाउट नॉर्थ? No, I am not talking doubtful about North, but we are 100%. You are 100% sure about South? South. You're 99% sure about North? North. परत 100 आणि 99 ची गजाल झाल्या. नॉर्थाक you gave your claim on the seat and you are today saying that you are highly disappointed. Frustrated. Disappointed is a very light word. We are frustrated because we lost a group, a chance of forming. You are saying, ताजेर म्हाका खरें सांग, समजा तुम्ही कॉन्टेस्ट केल्लें, तुमकां ताज्या की चड मत काडटा आशिल्ले? ना, माझी पार्टी गोट जावपाची. I would have formed an organization. See, we already. तुमकां इलेक्शन जाय ऑर्गनायझेशन फॉर्म करपाक? इलेक्शन आसतना ऑर्गनायझेशन फॉर्म करपाक येना? Today everybody knows the electorate Sagad, Goenka. This was a right mood for us to enter. Let us accept this position. What happens at the time of election, the way the Congress workers, the BJP workers work, it doesn't happen normally. It doesn't happen. Whatever you try to do. The question I'm trying to make is the confusion in the Congress mind, the local leadership I'm talking about, is so confused that he is giving full credit to the MLA above the organization. If the MLA is sitting down dummy there, he's not able to interfere because MLA is there. Because Movin said openly, I'm not going to work, he went there. But if the MLA is just remaining dummy, the organization has no capacity to enter there. He has said it. सदगुरू ही गजाल पडटा की एनसीपीन जी सीट सोडलें ती बरें जालें फॉर अलायन्स काय वायट जालें? ना, एनसीपी स्वता जर रावल्ली तो म्हणटा तशें की चड मतां मेळटलीं अशें म्हणूच मेळना, पण आपले कार्यकर्त्यांक भितर एक चैतन्य दवरपाचें, सगळे एक्टीव उरपाचे, तांच्यांनी स्वता लढयल्ली तांची क्षमता कितली आसा, तांची ताकद कितली आसा आनी ते खंय कमी पडटा ते तांकां कळपाचें. म्हणजे तांच्यांनी स्वताच्या इव्हॅल्युएशन जावन पडपाचें, तोंडा मुखार मिरर दवरले सारके जावपाचे ते, तांची हे कळपाची ताकद. पण ह्या वेळार सिट्युएशन अशें आशिल्लें की ते म्हाका दिसना की तांच्या हातीन नाशिल्ले की विरोधान काम करपाचें, कारण पक्ष श्रेष्ठीनूच तांचे निर्णय घेतिल्लो न्ही. म्हणटा रादर दॅन कॉलिंग इट अ राईट डिसिजन ऑर अ रॉंग डिसिजन, इट वॉज जस्ट एन अप्रोप्रिएट डिसिजन. हय, इट वॉज एन अप्रोप्रिएट डिसिजन. It was not politically an appropriate decision. Let me be very clear as the NCP. I'm speaking for the NCP. But we had to respond to public sentiment. Politically, therefore, I always maintain and I still maintain, politically we sacrificed. Nobody can deny this. तू तर सॅक्रिफायस म्हणून मान्य करता? सॅक्रिफायस म्हणून तांकां वयले हायकमांडान जेन्ना सांगलां की बाबा तुमी हांगा कॅन्डिडेट घाल्ला का म्हणून, हायकमांड आमकां सांगना, आमी वचून हायकमांड कशें जातलें म्हाका सांगा. Let जेन्ना me- आमचे let me- नॅशनल लेवलाचे जेन्ना टायप आसा, नॅशनल लेवलाचे तेंचे मिनिस्टर तुमकां तांची एक 2 इलेक्शनां ते सीट तांचे आशिल्लें, तांणी तें आतां सोडलें. तुमकां दिसना तांणी तितलो तरी एक सॅक्रिफायस केलो म्हणून? काय तुमकां दिसता की तांकां फायदोच नाशिल्लो दिवन? तांकां दिवन फायदोच नासलो न्हू. लास्ट टायम 2 दिल्यात, पळयल्यात दिवन की दोन्ही सीटी दोन्ही पाटी हल्ल्या म्हणून. सो ह्या पाटी म्हाका दिसता की चेंज करून दाखोवपाचें म्हणून चिंतलें हायकमांडान. आनी तुमकां दिसता की तुमी मातशी तरी सक्सेसफूल जाल्यात? कारण नॉर्थाक तर उमेदवार सुद्दां जितलो ताकदीन भोंवपा जाय आशिल्लो तितलो भोंवला म्हण आरोप जातात, ज्या आरोपाचेर ते आतां कॅपिटलायज करपाक पळय. I'll tell you, among the NCP, myself, party president, and Avinash Bhosle has campaigned the most than any other single leader of the Congress in the north. You are also saying that their own candidate did not campaign that much. I am talking of the organization. I am not in the individuals. I am on the organization. The organization failed miserably. You are saying that no leader of Congress campaigned as much as you campaigned. I said my party president, myself, and Avinash Bhosle take the record. ये मान्य करतो. Take the record of all the meetings.
कॅन्डिडेट तुमचो आणि सगळ्यांत चड काम एनसीपीन केलें म्हणून अशें करून जावंकूच शकना की बाबा कॅन्डिडेट आमचो जावं आणि काम ते करतले सगळे पक्षाचे सगळे ब्लॉकांनी सगळ्यांनी काम केलां No, कामाचो प्रश्न उलयना हांव. सगळ्यांनी We have काम- addressed the most meetings than any other Okay. single Congress leader. ओके ही गजाल मान्य आता की तुम्ही ऑर्गनायझेशनली खंय तरी वीक पडले काँग्रेस एनसीपी कडेन एटलीस्ट पब्लीक मिटिंगांनी वचून भाशणां ठोकपा खातीर राजन बाबार्क एक मनीस आशिल्लो तुमचे कडेन तोय नाशिल्लो निलकंठ कित्याक आसलो. नासलो? आमचे कडेन कित्याक नासलो? अविनाश आमी भोसले आसलो. वयता थंय आमचे मिटिंगेक आमी सगळे जे आमचे आहा जेंका जेंका रवी बाबान आपयल्या जेंका जेंका टायम मेळ्ळा नॉर्थाचे सावथाचे सगळे जे लिडर आसा ऑफिस बेरर सगळ्यांनी काम केलां ते तांकां कितें दिसता लास्ट टायम तुम्ही पयले आसतले असेंब्ली रिजल्ट कितें जालो एनसीपी 1 सीट मेळ्ळी काय न्हू आमी एटलीस्ट 9 पावले न्हू 1 सीट लोकांक सोळाचे 9 वॉट एव्हर इट इज तुम्ही वॉश आउट जाले काय ना 2चे 0 पडले. तो म्हणटा तुम्ही 2 0 पावले Please, if you take the percentage, they are more wiped out. So you are exactly talking like BJP now that you are getting into the percentage of losing No, the seats no, tell me one and thing. you are getting into the percentage of increase in the seats. From 2 to 0 and from 18 to 9. So from 2 to 0 is you are saying 2 to 0 is better than 18 to 9. And remember one thing. Both the candidates who lost of ours lost not because NCP was projected as corrupt, because Congress was projected Okay, as corrupt. okay. म्हाका लास्ट सांगात. आमी गेलो उरपाक. Okay. म्हाका लास्ट सांगात. एक म्हाका उरपान बाब सांग. तुका प्रामाणिकपणान दिसता की तुमचे जे इतले हेवीवेट सगळे बसल्यात हय तांकां अपसेट करून तांकां डेमॉलिश करून तातूंतल्यान ब्लॉक लेवलांतल्यान लिडरशीप तयार जावप शक्य आसा प्रामाणिकपणान सांग रियली शक्य आसा रियली शक्यता कित्याक लागून आसा की हांकां सगळ्या लोकांनी घरां बसयलां लोकांक हेंचे करप्शन पळयलां लोकांनी हेंचें काम पळयलां हे जे काम करता स्वताक लागून काम करता युअर फायट इज फर्स्ट विथ काँग्रेस अँड देन विथ अदर्स येस युअर फायट इज विदीन पयली देन यू आर गोइंग टू लूक आउटसायड भितर घर पयलीं निवळ करपाचें पयलीं घर निवड करपा जाय आनी मागीर आमी भायर मागीर भायर पोवपाचें व्हेरी नायस इंटेन्शन्स एटलीस्ट इंटेन्शनली यू शुड सपोर्ट I told you, intention, no question of supporting something Yeah. that is not practical. I love a girl, I don't want to marry her, has no meaning. I have to marry her. Otherwise, I don't have to love her. Simple as that. You are both of you are definitely not in love. That we understood. 1 minute. Forget about marriage. No. He has now said, Ravi Babanji खंय afayla, तितले लोक आमचे गेल्या. So he has shown there was no organization. Candidate is deciding how to go with the campaign. Okay. सो वी आमी कितें केलां Quickly, ब्लॉक quickly, लेवलाचे quickly, सगळे quickly. आयकून घे प्रोन बाब ब्लॉक लेवलाची खंय खंय जाला ब्लॉक प्रेसिडेंट सगळे भोंवल्या ब्लॉकाचे ऑफिस बेरर तेजे वांगडा भोंवल्या काम केलां सगळ्यांनी काम करनासतना आज जी रवीक जी मतां मेळटली ती एक एनसीपीक लागून मतां मेळपाना काँग्रेस ऑर्गनायझेशन लागून मेळटली आनी ऑर्गनायझेशन मतां सद्गुरू फायनल कमेंट म्हाका इतलेंच सांग हे सगळे जी प्रस्ताव आनी संस्थानां तयार जाल्यात काँग्रेसी भितर ती डेमॉलिश करून एक ब्लॉक लेवला वयल्यान लिडरशीप तयार करपाची परिस्थिती पार्टीची आसा आनी वेदर 2017 इलेक्शना पयलीं तें शक्य आसा ना 2017 पयलीं निश्चितच शक्य आसा काही मतदारसंघां बद्दल तर तांकां तांची सिट्युएशन अशें आसा की गोंयच्या दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत काही मतदारसंघांत ब्लॉक कमिटी नाय काही मतदारसंघांत केन्ना पक्षाचे मेळावेच जायना अशा सिच्युएशनांत तांकां गंभीरपणे आदी ती मेंबरशीप ड्राय आसा पळय ती सारकी राबोवन ब्लॉक कमिटी करप हे करप मेळावे घेवप हे सगळे करून 2017च्या इलेक्शन पर्यंत शक्य चान्स आसा म्हाका दिसता इतल्याचेर आमी थांबतात एक गजाल क्लियर जाता की जर प्रामाणीकपणान काँग्रेसीन आपली इंटेन्शन्स इम्प्लिमेंट केली जाल्यार फुडल्या विधानसभा इलेक्शन मेरेन बरें कितें तरी पक्षां भितर जावपाक शकता पण जी परिस्थिती जर अशीच उरली आनी पक्ष काडून जर आमदारांचे दावणे बांदलो जाल्यार कांयच जावपाचें ना एटलीस्ट काँग्रेसीक एक गजाल कळटा की ह्या गजाली जाणीव जाल्या आतां त्या जाणीवेंतल्यान प्रॅक्टिकली कितली गजाली जातात ताचेर राजन बाबाक भरपूर डावट आसा तें पळोवचें पडटलें तुमी तिगी जाण आयले इतली बरी मतां मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार